काही बाधा जाऊन इखाची विष म्हणतं ते नष्ट राहतले तू हे तीर्थ घेतलं का आपले सर्पदोष जाल्ले मनीस बांबोळी सारख्या हॉस्पिटलात उपचार घेऊन सुद्धा थंय जेन्ना बरे जावना तेन्ना त्या डॉक्टरांनी सुद्धा कोपर्डे गावात तांकां रिफर केल्ले अशे लोकांनी येवन आमकां सांगलेले आसा आनी अशे लोक हांव वासू सावंत कोपाडे हांव हांगासर मातशें आमचे अगर शाळेच्या बाबतींत म्हायती दिवपाक लागून सांगता। हांगासर श्री ब्राह्मणी महामायेचे पवित्र तीर्थ जे आसा त्या तीर्थान बरेचशे लोक बरे जावन वयतात, जे रोगी आहात न्हय ते बरे जावन येतात। तेतूंतसून मेन जे आसात ते स्कीन डिजीज म्हणजे त्वचा रोग आनी सर्पदोष हेचेरच चड पयलीं पासून उपचार जायत येयल्लो आसा। आनी त्या लोकांक रावपाक लागून हांगासर पयलीं रावपाची सोय नासली। कोण तरी नायक म्हणून एक असोच रोगी येयलो आनी तो पूर्ण बरो जालो आनी तेणी आपल्या खर्चान आनी लोकांच्या सहकार्यान तेंच्या श्रमान हांगासर एक अगर शाळा बांदलेली, म्हणजे सादारणता आमच्या म्हायती प्रमाणे 80-90 वर्सां पयलीं ती अगर शाळा बांदलेली आनी त्या 3 खोलयेची ती अगर शाळा बांदलेली आसली आनी त्या 3 रुमांनी रावन लोक आपले तीर्थ घेवन आपले उपचार करताले। आनी तेका लागून हे खुबशे लोक जेन्ना आसताले तेन्ना सुद्दां जाल्यार तुका 3च रुमांनी ते गर्दी करून रावताले। रूम म्हणजे सादे आसले आनी त्या प्रमाणे ते लोक बरे जावन वयताले। तेतूंतसून आनीक म्हटल्यार कितें जालां, इल्ले इल्ले तो जेन्ना ही लोकसंख्या वाडत गेली तशेंच रोग्याचें बी प्रमाण वाडत गेलें। आमी आयकुयात आसा त्या प्रमाणे पळयल्या त्या प्रमाणे सर्पदोष जाल्ले मनीस बांबोळी सारख्या हॉस्पिटलात उपचार घेवन सुद्धा थंय जेन्ना बरे जावना तेन्ना त्या डॉक्टरांनी सुद्धा कोपर्डे गांवांत तांकां रिफर केल्ले अशे लोकांनी येवन आमकां सांगलेले आसा आनी अशे लोक येवन सुद्धा बरे जावन गेल्या। प्रश्न आतां स्कीन डिजीज बी चालू जाल्लो आसात आनी रोखडोच जर तो मनीस हांगा पावल्लो आसात, पयलीं सगळें कितें आसलें, स्कीन डिजीज जाली, सर्पदोष जाली की कोपाट्या वचपाचें हे लोकांचे बसलेले आसले आनी तेका लागून हे लागचे लोक येताले ते रोखडेच येतले, तेचे एक 7 दिसां भितर ते बरे जावन वयताले। पूण थोडे लोक अशे आहा तांकां खबर नासली आनी तांकां सर्पदोष जाले, खंय ट्रिटमेंट घेतले, थोडेशे टायम बरे जाले, पण ते बरे जावंक ना जाल्यार आमचे परत उचकाक लागले, तो तेंचो जो घाव बी परत परत वाडपाक लागलो जाल्यार ते मागीर खूब दिसांनी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना तांकां हांगासर सुद्दां उपचार खूब दीस घेवचो पडत आनी ताका खूब दीस उपचार घेवन मागीर बरे जावन गेल्ले आसात। अशे म्हणजे वर्सभर सुद्दां उपचार घेतलेले लोक अशे येवन रावन बरे जावन गेल्या। आनी आतां कितें जालें, आतां हे पळय मॉडर्न यूग येयल्लो आहा, पण आतां आजून सुद्दां डॉक्टरचो उपचार जायन करून सुद्दां बरे न जाल्ले लोक अशे कितके तरी अशे आहात, तेची आमी अमकूच अशे सांगूंक शकना। ह्या 80-90 वर्सांत कितकेशे रोगी बरे जावन येयल्ले आहा आनी ते लोक आपलो उपचार घेवपाक जेन्ना हांगा रावचे पडटा तांकां रावता आसतना सगळें निर्मळ रावचें पडटा, न्हावन धुवन सेपरेट, तांकां कोणाचे स्पर्श जावपाक जायना, जावं ते कांय दुसरे कडसून कितें घेवंक शकना, दुसरे कडलें कितें खावंक शकना, ते आपले स्वता शिजोवन ते त्या आमच्या अगर शाळेत रावनात खावचें पडटा, इतके तांकां निर्मळ रावचें पडटा। आतां कितें जालां, लोक सुदरत गेल्या। पयलीं जी आमची अगर शाळा आसली ती फक्त 3 रुमाची अगर शाळा आसली, आतां लोकसंख्या वाडटा, बरें लोकसंख्या वाडटा, लोकांची राहणीमान जी उंचावल्या, द स्टँडर्ड ऑफ लिवींग म्हणटात न्ही, ती जेन्ना वाडल्या तेन्ना अशा जागेर लोकांक रावपाक शक्य जायनासलें, तांकां ते अफोर्ड लागा लागले। तेन्ना एक 25 वर्सां पयलीं लोकांनी ह्यो थोड्यो समस्या घेवन लक्षात घेवन अगर शाळेचे एक्सटेंशन म्हणजे तेचे वाडयले, तेचे सायटीन रूम काडले, ताका थोडेशे संडास बाथरूम हेची वेवस्था केली। पाणी पयलीं सुद्दां पाणी कितें आसलें, झरीचें पाणी व्हरान लोक ते तेतूंतसूनच आपले न्हावप, कपडे धुवप आनी आपले जेवणाची वेवस्था सगळें ते करी। पण तेच्या उपरांत लोकांक ते
शक्य जायना म्हणटकच आनी सुदारणे प्रमाणे बी गांवांत तांकां नळाची वेवस्था केली आणि त्या प्रमाणे लोक अजून पर्यंत रावत असले. आता तरी सुद्धा इतके आसन सुद्धा लोकसंख्या इतकी जावपाक लागली की आमच्या कडेन तांकां दवरपाक रूम नासले. त्या तशा परिस्थितीत 2-2, 3-3 रोगी सुद्धा म्हणजे एका रुमांत येवन एकी कडेन रावन एकी कडेन शिजोवन बी अशे आपले उपचार घेवपाक लागले. आणि अशें जावन जावन आतां खुबसो टायम जालो. आतां तरी बी आतां तशाच हेतूर लोक रावताले आणि हे इतके करून आमी आतां एक नवीन अगरशाळा बांदपाचें बांदकाम हातींत घेतलेलें आसा. आता ह्या अगरशाळेत रावपाक लागूनचे लोक येताले तर त्याच्या कडसून आमी कितें घेताले तर आमी फक्त अशी नॉमिनल म्हणटात तशी नामापुरती 200 रुपया म्हयन्याक फी घेता. आणि ती सुद्धा ताका एक म्हयन्याक अशी ना तर तो 2 म्हयने रावलो सुद्धा जाल्यार 2 म्हयन्याची सुद्धा जाल्यार 200 रुपया घेवन गेल्ले आहा. जेका कोणाक परवडना हेच्या पयलीं जेका 200 रुपया दिवूंक परवडना अशे लोक येवन आपले उपचार घेवन गेल्ले आहा. आमी तेंचे कडेन तेचे आमचे भाडें म्हणा ते भाड्याची अपेक्षा केल्ली ना. तेंचे बरें जावन वचपाचें इतकीच अपेक्षा दवरून गांवांत तेंचे कडेन वेव्हार केल्ले आहा. आतां तरी सुद्धा लोकांची इतकी रहदारी वाडपाक लागली रोग्याची तेन्ना तांकां रावपाची वेवस्था म्हणून ही आमी आतां नवीन अगरशाळा बांदपाचे गांवांत हातींत घेतलेले प्रकल्प. आतां अशा प्रकल्पाच्या टायमार आमच्या देवस्थानाचे तीर्थ उपचार बंद जाला काय ना. तरी सुद्धा गांवांत एक घर घेवन थंय तेंची पूर्ण वेवस्था करूनच ह्या अगरशाळेच्या बांदकामाक सुरवात केल्ली आसा. आणि ती आतां अगरशाळा बांदकाम चालू आसा आणि हे आनीक ह्या एका वर्सांत कंप्लीट जातलें. कळ्या बरोबर लोक सोरोप चावलो जाल्यार तांबयो घेवन येतले सादारणशे आनी ते तांबयान न्हांवण घेवन आपल्या घरा कडेन व्हरतले. पूण न्हांवणाची आमच्या कशी परंपरा आहा ते न्हांवण समज एक नंबराक जालो लग्वी जाली जाल्यार तो पाणी आसा थंयच अशें झाडाक तांबयान व्हरप ते तेन्ना आसले. आनी अशें उमकळान दवरपाचें आनी तेणी घोंट घेवपाचो हातपांय धुवपाचे लग्वी करपाचे हातपांय धुवपाचे आनी परत ते न्हांवण हातीन घेवन चलत वचपाचें. तेन्ना गाडयो बिडयो कांय नासल्यो. ही अशी परंपरा जाली. असो लोक कितकोसो लोक येवन जावन लागलो. म्हजें नांव चंद्रकांत सावंत. हांव रावता रेवाड्या रेवाड्या गांवांत. तर हांव शीक आसलो आनी म्हाका ती कुत्र्यांक पाड्यांक चिट्टे आहात न्हू तसली किरड लागलेली गेळ्यान. ती गेळान किरड लागली म्हणून हांवें कोंतून काडली. कोंतून काडल्या बरोबर ती कुणेली काडून मारली. 2 दिसांनी म्हाका भितर माथेर जाली. पांय सुजोंक लागलो. पांय सुजता म्हणून सुजलो खूब सुजलो. डॉक्टरा कडेन गेलो बिजोले तेच्या कडेन गेलो. तेणी पळयलो मातसो पळयलो 4 दिसांनी यो म्हणून ड्रेसींग केलें आनी धाडलो म्हणून म्हाजो सारको जायना पांय सारको जायना म्हणून मागीर स्पेशलिस्ट हाडाचो डॉक्टर तेच्या कडेन गेलो. तर थंय गेलो तेणी तो पळयलो आनी म्हाका एडमीट केलो आनी म्हणा लागलो साफ करुया. 2 दिसां 3ऱ्या दिसा तेणी साफ केलो परत डीप केलो सगळो खरवडून काडलें आनी पयऱ्यान परत आपयलो. परत पयऱ्यान म्हाका वयर व्हेलो. पयऱ्यान साफ केलें वयर येयलो आनी जालो आनी गेलो घरा. 8 दीस उरलो हांव थंयसर. 8 दिसान मागीर म्हणा अशें कर म्हणा तूं म्हणा वच जाता घरा आनी 3 दिसांनी यो. परत 3ऱ्या दिसा गेलो सोमारा. पयलो सांगलो लागलो कितें तुजो आतां घावो पेकतलो बरो जातलो म्हणून. आनी मागीर सांगलें त्या दिसा गेलो तेन्ना म्हाका म्हणलो तुजो घावो जालो म्हणून सारको तुजो आतां कितें करतलो पांय गळ्यान घालून भोंवतलो. तेन्ना तो पांय तो काडचो पडटलो म्हणटकीर हांव जालो बेजार. सोमारा गेलो म्हाका काडचो पडटलो परत यो परवां. मागीर चेड्याक सांगलें हांवें कितें हांव आतां रावना. कोणी तरी म्हाका सांगलें कोपाट देवी ते न्हांवणाक वयतात म्हणून. तेन्ना म्हाका खबर कळली ती कितें खंय कोपाड्ड्याक वयचो म्हाज्या मनान थंय न्हांवणाक. तर आतां पांय काडटलो पांय चलतलो कसो ते चिंतलें आनी चेड्याक म्हटलें समतो बेरेस्तारा हें
नागपंचम बेरेस्तारा नागपंचम आणि मंगळारात हांव गेलो घरकान्नीक घेतली आणि गेलो गो सगळे घेतले सिलिंडर घेतलो शेगडी घेतली सगळे आयदनां घेतली आनी गेलो हांव मागीर थंय वच जाल्यार मागीर कितें सांगलें आमकां तेंच्यांनी तुमी भायले भायर आतां ते कपडे सगळे चादरी हाडल्या ते धुया न्हाया हांगा हें कांय दवरूं नाका सगळें भिजया म्हणून रावलो म्हणे रावता 8 एक दीस जाले तरी म्हाजो घावो हें जायना घावो कमी जायना न्हावणाक रावलो न्हावण घालतालो तेजेर कायलेन धरून तेन्ना तो जायना म्हण बायल म्हणा लागली कितें हें कितें कांय कळना हांवें देवी कडेन मागलें देवी म्हटलें हांव येयलां तुज्या कडेन हें जाता म्हणून तेन्ना हांव हांगा मेळप काडटा हांव हांगाच रावतलो अशें म्हणून सांगलें आनी त्या दुसऱ्या दिसाच्यान हांवें होंक स्टार्ट जालो होंक लागलो होता म्हणजे 8 दिसांनी तांबडो गूंज जालो गावो तांबडो गूंज जालो आनी तिसरे म्हणाले जाणटे आतां तूं भियो नाका म्हणलो तुजो पांय सारको जालो हे जाणट्यांनी जाल्ले म्हाका हें सांगलें भिवपाची गरज ना एकदम तूं सारको जातलो म्हणून हांवें सांगलें म्हाका बरें जालें म्हटलें मागीर रावलो तशेंच व्होन वता लागल्यो ह्यो सुतां कशीं मागीर गुळयो येयल्ल्यो गुळयो हेच्यो मॅडिकलाच्यो त्यो कितक्यो कण्णो भर आसल्यो तितक्यो तेंच्यांनी परत धाडल्यो गुळयो हांगा घेवंक जायना म्हणून हांगा गुळी उपेग ना तेन्ना तूं ते धाड हांव अजाप जालो प्रेशराच्यो गुळी गॅशीची गुळयो ह्यो म्हटलें बंद कशें जातलें म्हाजें फुडें तर त्यो धाडल्यो खरें म्हटल्यार म्हाका कांयच प्रेशर ना कांय ना इतके म्हयनो 1.5 म्हयनो राव मागीर चवथीक गेलो तेन्ना म्हाका घुंवळ येवंक लागली घरा कडेन बसलो आनी 3 जाणां सुमार घुंवळ येवंक लागली आगो म्हटलें घुंवळ येता म्हाका प्रेशर वाडलोसो दिसता गुळी हाड घेता तर बायलेन सांगलें म्हाका गुळी घेवं नाका ती तुजी हें पळयता घेता काय ना ती तुजी हें पळयता म्हणून तेन्ना बरें जालें नाका म्हटलें तिचो उपार आहा न्हू तो उपार दी म्हटलें म्हाका उपार दितलो उपार घेतलो उपार घेयना फुडें शांत जालो बरें जालें म्हाका घुंवळ बिवळ कांय ना पयलीं सुरवातीक थंय गेल्या बरोबर पयलीं ते जाणटे सांगतात थंय कितें तुमी कितें हाडल्यात तर कपडे कितें हाडल्यात तितले पयलीं भिजया धुवन घाला थंय उदकान धुवन घाला अशें म्हणून सांगतात तर आमकां खबर ना न्हू थंय साबण आंगाक लावप ना कपड्यांक साबण ना तेल घालप ना बटाट टोमाट खावप ना बिस्कीट भायली खावप ना कांयच भायलें खावप ना थंय करून कितें खाताय तें अशें थंयसर पद्दत आहा ती थंयसर तशी रावपाक आनी तशें आमी भायले आमी रावली दोगांय 2 म्हयने रावली 2 म्हयने ते पद्दतीन म्हणून तेतून म्हाका कळून येयलें की खूब जाण आसले आमी आसता आनीकूय आसले तिजो कोण सोरोप चावल्लो आसलो आनी कोण आसलो म्हाका दिसता न्हावणाक खरेंच म्हाका दिसता थंय दोतोरा कडेन सोरोप चावलो कोण चावलो वेचवलो तर थंय वचपाचें टिचर कपाडल्या न्हावणाक दोतोरा कडेन वचपाचें ना अशें दिसता कित्याक थंय गेल्ले सोरोप चावल्ले काती काडलेले पावून लोक आमी आसतना बरें जालें म्हणून एक तशें जाणट्यांनी सांगलें आयकलें हांवें जाणट्यांनी सांगलेलें तें एक म्हणलो मोठो श्रीमंत चेडवाक घेवन येयलो खंय बरें जायना सारकें जायना म्हणून बरें चेडूं व्हडलें ताका हांगाक सगळ्याक कुळयो येयल्ल्यो म्हणून ते खंयच जायना म्हणून येयला बरें सकाळीं उठोन न्हावण घेवंक न्हय परत तें घेवंक न्हय न्हावण त्या घायार वचोंक न्हय ताका कपडो घालचो पडटा वयर तेचेर न्हावण घालूंक न्हय पिवंक न्हय पोटान घेवंक न्हय अशी पद्दत थंय आहा पोटान घेवंक न्हय तेन्ना कितें जालें ते चेडूं उठले आनी ते न्हावणाक गेले तर ते समजलें कितें वखाद दितले आतां हेका म्हणून हें पाणयान काय म्हणा लागलें आपूण इतले डॉक्टर केले जाल्यार म्हाजें जावंक ना हे जाणटे सांगताले थंय जावंक ना म्हणून आनी ह्या पाणयान जातालें तेणें घोवान तिका वगी गेली वगी राव पळोवया व्हरोन कशें गेलें हें करून पळोवया रावन 8 दिसांनी खंय तें सारकें जालें कुळी एकूय ना कांय ना तेन्ना ती शेलाट वयता हेजे आनी एक हांव सांगता म्हाजें
थंय हांव रावलो खरो म्हटल्यार इतकें म्हाका बरें दिसलें की ते देवळान बरें विश्रांती करची बरो रावचो देवळान त्या इतलें बरें दिसता थंड हें तेन्ना मागीर म्हाका हांव बरो जालो म्हाका तें आवडलें बरें म्हाका म्हटलें आतां सायबिणींग कितें करचें तर सायबिणींग आतां कितें करतलो सायबिणींग मागीर कितें केलें एक सोमार वाजयलो सायबिणींग थंय आनी एक सत्यनारायणाची पुजा बांदली कित्याक म्हाका बरें दिसलें हांव बरो जालो डॉक्टराक इतले पयशे घालून कांय फायदो ना डॉक्टराक त्या न्हावणान हें सारको जालो म्हणून म्हाका खूब उमेद अगोशा बांदले तेतून खंयचे लोक येवन गेले कळ्ळें ते थोडे अशे केळीच्या पानार घालून हाडले संपूर्ण आंगाक फुटलेले हाडले कंप्लीट काळे जाल्ले आसले ते हाडले पूण हांगासर ते कांय म्हयन्यान जावं 15 दिसांनी कोण बरे आहा तेणी डायबिटीज ना तेणी तो 15 दिसांनी गेला कोण म्हयन्यांनी गेला अशें कोण 2.5 म्हयन्यांनी गेला अशें हे करून ते बलिदान केले आनी मागीर जेन्ना हें जालें ते फामाद जाले चडशे तेन्ना बॉम्बेच्यान एक डॉक्टर येयल्लो तो हांगासर बरो जावन गेलो तेन्ना मागीर हांगातले तीर्थ अशें म्हणजे चॅकिंगे गेले म्हणजे तितून आनी कितें घालता काय म्हणा ते तीर्थात कांय मेळांक ना फक्त हेंच आसलें तीर्थ म्हणजे आनी कांयच भितर मेळांक ना ते तीर्थ मागीर सगळे वापर हाडले आनी आतां आस्ते चालत रावले न्हू तेन्ना लागचे लोक सोरपो चावलो की डायरेक्ट हांगा येवपाचे अशें जालें की सोरपो मोठ्या समज चावलो जाल्यार ते हांगा येवन तेन्ना मेडी आसल्यो मंटप नासलो ते मेडीक राजवान सुद्दां भानान घातलेले आहा भानान घालपाचें आनी ताका तीर्थ घालीत रावपाचो ताका जेन्ना तूं हे वड ये ते वडीचेर तेजे राजू बिजू तुटात ते तुटान तो मागीर सारको जाय आनी मागीर 15 दीस तो तीर्थ घेवन हे करता आनी गेल्या 10-12 वर्सांक उसनोडचो एकटो भुरगो येयल्लो क्रिश्चन म्हणून पॉल म्हणून आनी ताका दिल्लीक जेन्ना गेलो न्हू तेन्ना डॉक्टरान ताका सांगलें खंय कामणी काडली ताका सांगलें डॉक्टरान तूं डॉक्टर करनाका खंय तरी गांवठी औषध कर गांवठी औषध कर म्हणटकूच तिच्या टायमा पुरतो ती एक उसनोडची 12 मनीस बलिदान थंय गेल्ली ती असो साप चाललो ती बलिदान गेली आनी तो तिका मेळ्ळो आनी ती ताका सांगतकच तो हांगासर येयलो तो 2.5 म्हयने रावलो 2.5 म्हयने रावन तो तेज्या उपरांत 4-5 वर्सां येयलो पूण 2.5 म्हयने रावन तो सारको फूल आनी इतके दाट आसले ताका विकार नावटे कशें जाता न्हू तशें इतके दाट आसले तो संपूर्ण कंप्लीट ताका तीर्थ आमी एक कळशी दितालो एक कळशी दिवन ते दिसभर हें केलें मागीर तेजी आंगावयले जे हें आहा काळे जे हें आसले डाग ते ह्या जावन ते सकयल पडत इतली खवळा पडत तेजी आनी तो 2.5 म्हयन्यांनी सारको तांदूळा जावन गेलो आनी तो 15 दिसांनी येयल्यार ताका एक येलो तीर्थ तेज्या आंगार ना तेच्या उपरांत तो 4-5 वर्सां येयलो कळ्ळें म्हणजे 5-6 वर्सां तर तो सारको बरो येयला आनी आतां तो बॉम्बे आहा आसतलो काय खबर न्हू तो मे म्हयन्यांत येता कळ्ळें हे तुज्या वचना तेज्या उपरांत आतां कंदकुबीच्यान आनी खंयच्यान खंय चालू आहा ते थंयच्यान आमचे ते पयलींचे आतां सांगले थंयच्यान हे तीर्थ हे चालू अशें जालां आनी हे पद्दतीन आतां चालू आहा ताका लागून आतां ही अगरशाची मोडल्या आनी ही आतां मातशी मोठी बांदपाची लोकांची वेवस्था जायना म्हणून आतां मोठी बांदपाची वेवस्था केल्या नियम म्हणजे इतलेच फक्त ताका साबण लावंक जायना तेल घालूंक जायना दुसरी भानगड तांबडी भाजी कांदो आनी बटाट हे खावंक जायना आनी हिंग आनी लोणचें हे खावंक जायना म्हापसा एक मरे 21 वर्सां येवपाक हांगासर सोदी म्हापसाचो कळ्ळें तुका हो थिएटर आहा न्हू थंय तेजो गाडो आहा थंय तो हांगा 21 वर्सां येवपाक सोदी ताका ते फावंक ना म्हणटकूच 21 वर्सांनी आमचे हेजे हेका येयलो तो कृष्णाचे देवाचे ते देवाचे गेलो आनी थंयच्यान तो तेणी 7 दीस घेतले 7 दीस घेतले म्हणून 7व्या दिसा मग तेजे पांय तो येदो आसलो न्हू मोठो आसलो न्हू तो तेणे मातशे खाजयल्या बरोबर ते काळेचे रगात आसले तितले गेले म्हणजे इतके की म्हाका दिसता 1.5 टायमे तरी अशें रक्त गेले कळ्ळें रक्त गेलें आनी जालें तेजें आमी ताका मरे मागीर तेजें बरीच जालें पाणी बरीच पाणी जालें ताका ते त्रास जावंक लागले म्हणजे आमी ताका तीर्थ बंद केलें आनी डॉक्टरा कडेन आलो डॉक्टरा कडेन व्हरान ते गुळयो बी हाडले आनी ताका ते दोन थंय ते कमी जायना जालें एक रात तो सोंसून रावलो आनी दुसऱ्या दिसा ताका आमी चेड्याक फोन केलो
आनी हांगा हाडल्या पण ताका म्हापसा आयलो थंय ताका ते ऑपरेशन करता तें पाणी काडलें ते 7 दीस थंय रावलो तो त्या 7 दीस आनी हेजे 40 रावलो न्हू तितल्या भितर तेजो पांय बरो जालो परतो आनी तिर्ताक येवंक ना तो पांय कंप्लीट जालो आनी परत तो म्हयन्यान गाडी घेवन हांगासर येयलो तो हांगा आनी आपलो पांय बरो जालो ती देवीची कृपा अशें म्हणून तेणी सगळें सांगन पण तो गेलो. आमचे हांगासर तीर्थ घेवपाक जे लोक येतात तांकां खंयच्याच जाती धर्माचो कांय बंधन ना. सगळ्या जाती धर्माचे लोक येवन हांगासर आमचे तीर्थ घेतात. त्यांची रावपाची वेवस्था बी सगळी आमचे कडेन आसा आनी ते आपली एडजस्टमेंट करून थंय रावन आपले तीर्थ बी घेतात. तशें कांय तांकां हें ना. आमचे जे तीर्थ घेवपाक रोगी येवन रावता जावं उपचार घेवपाक रावता तांकां देवळांत सकाळीं आनी सांजचे अशे 2 टायम तीर्थ दिता. सकाळीं तीर्थ दिता ते दिसभर तेंच्यांनी आपले जखमेचेर घालपाचे ते जखमेचेर धवो कपडो तीर्थान ओलो करून घालपाचो आनी तशेंच ते सांजचे घेता ते रातचे वापरपाचे अशे 2 टायम तीर्थ घेता. आमचे तीर्थ जे आसता ते काय स्पेशल अशें काय खंयचे ट्रिटमेंटेड काय अशें आसना. झरीचे जावं बांयचें उदक व्हरान देवळांत तेचें तीर्थ करता आनी ते तीर्थ आमी लोकांक दिता. ते देवी कृपेन ते पवित्र तीर्थ जाता आनी तेचो लाभ लोकांक जाता आनी रोगी बरे जाता. अशे खुबशे रोगी बरे जावन गेल्ले आसात आनी आजुनूय बी हे अशेंच अखंडीत चालू आसा. हांगा अशें जाल्लें आहा की तीर्थ हे आपले हे कणकुबी सायट बेळगांव सायट न्ही हे गांव जे आहा बाउंड्रीचेर आयच्या गोंयाचे ते लोक तीर्थ व्हरताले हांगाच्यान पण खबर नासली कोणाक. शेताक जी कीड पडटा पळय भात म्हणजे नाचणो पेरलो त्या नाचण्याक महामारी म्हणजे कीड येता आनी मरता तो मरता म्हणून ते कीड पडपाक जाली जाल्यार ते तीर्थ व्हरतले आनी थंय घरा कडेन व्हरून आपल्याक वाडयतले. हांगा येयले कळशी भरून येले घरा कडेन व्हरून आनीक वाडयताले आनी शेतांत मारताले. जशें आतां फवारणी करता तशें हातीन बारीक कितें घेवन अशें मारताले. तेणी कीड सुद्दां मरतली म्हणजे पळय हें आमकां त्या लोकांनी सांगलें तेन्ना कळ्ळें. बॉम्बेचे डॉक्टराचे युनिट म्हणजे संघटना कशी त्या डॉक्टरांनी ताका सांगलें की तूं जिवनांत बरो जावपाचो ना हें तूं जीव आहा मागीर तुका हें आहा उरलें म्हणून तो परत कशें ताका कळ्ळें आनी हांगा येयलो. हांगा तो वरां पयलीं बरो जावन गेलो क्लियर. थोडे म्हणजे अशें आहा की तो कणकुबीचो एक आसलो तो धनगर म्हणून तो तेजो पांय असो जाल्लो की म्हाका दिसता डॉक्टरा कडेन 100% काडूंक आसलो इतले म्हणजे तेजी हडां दिसताली. हडां दिसता म्हणटकूच तो हांगासर पांय तेजो असो लागीं जानासलो न्हू तो तेजो म्हाका दिसता 5 म्हयने सुटाकच ना 6 म्हयने सुमार कळ्ळें. मागीर तो हांगासर रावन तो आपूण बरो जावन गेलो आनी मागीर तो 2-3 म्हयन्यांनी येवन हांगासर आपणाक पांय मारलो तसो आहा आनी हांव सारको भोंवता तो. अशें आमचे ह्या तीर्थाची लोकांक बऱ्या पैकी वेवस्था जाता. लोकय बी येवन आपल्या मनासून हांगासर आपली श्रद्धा दवरून तीर्थ घेता तेंचे ते रोग बरे जाता आनी ते समाधी जावन वयता. अशा प्रकारे हांगासर ही आमचे श्री ब्राह्मणी मायेचे पवित्र तीर्थ जे मेळटा ते सगळ्या लोकांक उपयोगी पडटा. आनी तशेंच आतां आमची ही अगरशाळा जी बांदपाक घेतलेली आहा लोकांची वेवस्था करपा लागून ती कंप्लीट जातकच जे आयज पासून आमचे कडेन संपर्कांत आसा म्हणजे जर वेवस्था आसा जाल्यार येता अशें म्हणजे आमचे कडेन तितकी पूर्ण अशी म्हणजे योग्य अशी वेवस्था ना. तात्पुरती वेवस्था केल्ली आसा आमी पूण तशें वेवस्थेत रावपाची तेंची मनस्थिती नासता. अशे लोक अजूनय बी फोन करून जावं कितें करून विचारता